सेंट्रल गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस केला सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन हांव न्यू वर्क कोड हाचें स्वागत करता. इट इज एन युनिफॉर्म वेजीस टू ऑल स्किल्ड एंड स्किल्डा खातीर एक युनिफॉर्म वेजीस सगळ्या जाणांक लागू जातल्यो. डिजिटल माध्यमांतल्यान तांकां पेमेंट लागू जावपाक जाय. आनी थर्ड थिंग आमी जेका म्हणटा देर इज अ नो डिफरन्स बिटवीन इन द जेंडर. सो इक्वल वेजीस जेंडराच्या बाबतींतूय दिवपाक जाय. हाजें भारत सरकारान जो केल्लो ताचे गोंय सरकारूय बी जाता तितके बेगीन इम्प्लिमेंट करतले. ज्या तरेतले आमी पळयता की स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स वेगवेगळे कडेन काम करतात हांकां एक वेवस्थीत रित्या पगार टायमली पगार दिवपाचो जो हे आहा हाजें खरोखरूच हांव म्हणजे सगळ्या वर्करांच्या वतीनूय बी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद म्हणटा की खंयसरूच कशाच पद्दतीन लेबर एक्सप्लॉयटेशन जें जावपाक जाय पयलीं तें जावचें ना आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लेबराक हाजो फायदो जातलो. आमच्या गोंयांत अशा पद्दतीचो फायदो दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. ताका जाता तितको फायदो आमी दितले. ओके.